सगळ्यांक ती बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या पियेदाद फेर्नांदीस देवान सर्गीचे राज भाव करूंक मागया तशें मागूंक लायला आपलो सल्माचो दीस समृक्ता जॉर्ज पिरीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया कार्डोज वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता टॉम्सन फेर्नांदीस पेद्रो जोसेफ फेर्नांदीस फिलोमेना रॉड्रिगीस सिल्विया रॉड्रिगीस केप्रिया रॉड्रिगीस जेरोनिमो रॉड्रिगीस आगोस्टिन लिमा कार्मेन फेर्नांदीस बाल्बिनो रेजिनाल्डो डायस कित भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभे आसूं आयचो सबाब आसा सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात शिव वर्तमानाची आमी सगळीं परगटणारा जावंक त्याच बापाची कृपान बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोणीचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया काळजांत दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया सोर पोतविदार देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो कुर्या उच्चारून सांगता वरां चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगल्यांक देवता आनी भक्तां आनी तूं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोतविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोक आमेन प्रार्थुया तळसो बेवगेसरो तुमचे कास्कीन ते सांग तेव्हा आमकां धरात सर्वेस्परा देवा सोम्या जेजूच्या पुनोज्जीवनपणाची कृपा आमी वळखूंक पावल्या ती आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक उठूं म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभर चलयता सासणाच्या सासणात आमेन धोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचोवप सावलू सुमयांच्या शिश्टांक बेंकडावंक आनी मार फार करूंक फुरफुट्टालो तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळीत त्या पाटलावडारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुसलेमाक हाडूंक ताणें दमास्काच्या देवस्थानांत चिटी दी म्हूण मागलें दमास्काचे वाटेर सारा लागीं पावता पावता ओशीत ताचे सोर भोंवटी स्वर्गावेलो एक उजवाड पड जोडलो तो डोमणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताडो आयकलो तो ताका अशें म्हणटालो सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडपी दिताय ताणें विचारलें
तूं कोण सायबा? ताड्यान जबाब दिलो, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाडो दिताय. आतां उठ आनी सारान वच, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवेश करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी ताणें ताडो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमणी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्काक पर्यंत ताणें ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पडूंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कान आनानियास नांवाचो एक शिश्ट आसलो. दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां, सुमया. सुमयान म्हटलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरान तारसुसाच्या सावलू म्हटलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणटलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनान पळयलें. तेन्ना आनानियासान म्हटलें, सुमया, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यान तुज्या भक्तांक ताणें कितले कोश्ट दिल्या ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका कडची पोटबी घेवन तो हांगा आयला. सुमयान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन बावडच्यांक तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें बिचून काडलेलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कुडीक करतलो. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरान भितर सरलो आनी रोखडोच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हटलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोवन तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. तुमच्या थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवलां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी तो उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दामास्कान शिश्यां बरोबर थोडे दीस रावल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वळूकार. आमचो जबाब जातलो, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सुरय पुरजांनो लानवीक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उसोल मोगाची ताची तीर कुशी, दोयाल आमचो देव सासणाक विस्वासी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उडगार. म्हजे
मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्याच जुवा प्रमाणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सुर्या. जुदेवामध्ये वाद विवाद जालो. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, अरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोस सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीताचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसाक हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरेंखाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला, बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तोरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफार्नमांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. सोम्याचें शुभोत्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण बानू, हाजें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. भाग्यवंत पावलूचें जिवीत कशें बदल्लें ताचेर आमी जायते पावटी नियाळ केला. एक वस्त म्हजे भयण बानू आमकां सगल्यांक नियाळाक आदाराची जातली ती म्हणल्यार भाग्यवंत पावलू क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तांकां दोत्तालो, बोणकोणीक घालतालो, कोश्टायतालो. आनीक असलें धारून ताचें मन जाल्लें, धारून ताचें काळीज. आनी दमास्काचे वाटेर आसतना कितें घडटा, ताका पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें दर्शन फाव जाता. आनी होच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताका विचारता, कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय. म्हजे भयण मानू, ही ताच्या जिवितांत ही नोसोडणी तेच घोडे रोकडीच येवंक ना, रोकडीच येवंक ना. 4 वस्तू आमी पळयता ताच्या जिवितांत. पयली वस्त आमी पळयता तो कुड्डो जाता, कुड्डो जाता आनी कुड्डो जावन 3 दीस उरता. दुसरी वस्त ताच्या जिवितांत घडटा ती म्हणल्यार जें ताचें बळ आसलेलें, जें ताचें व्हडपण आसलेलें, जी मिंजा आसलो, जी पिडापीड दितालो, तो ल्हानवेक आनी कालतें जाता, ल्हानवेक आनीक कालतो जाता. तिसरी वस्त ताका पेकोवणी मेवता, ताका पेकोवणी मेवता. आनी चवथी वस्त म्हजे भयण मानू, जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो तो नव्या बोळान भरून देवाची कृपा घेवन जेजूक भियेन आसतना परगट्टा आनी जे कोश्ट तो क्रिस्तांवांक दितालो ते कोश्ट तो आपणाचेर घेता. म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत एक एक पावटी आमी रोखडेंच सोदता, रोखडेंच आमच्या जिवितांत चेंज आमी सोदता. वो रोखडेंच आमकां पेकोवणी मेळूंक जाय, वो रोखडेंच जी आमी मागता ती आमकां रोखडेंच देवान दिल्लें जाय. रोखडेंच कांय मेळना, तेच टायम. पावलूच्या जिवितांत इट टूक टायम आनी इट टूक डेज. दीस लागले आनीक वेळ लागलो आनी ताच्या जिवितांत ही पेकोवणी आनी नवेपण आयलें. आनी आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू दीस वेतात आनीक वेळूय वेता. देवाची कृपा आमचे भितर आसता आनी कृपा म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत ही नवसोडणी हाडटा, बरेपण हाडटा. तशेंच दुसऱ्यांकूय जेन्ना एके पावटी दुसरी आमकां कोश्टायतात, दुसरी आमकां दुखयतात, आमी तांचे पासत मागता आनी मागूंक गरजेचें. आनी रोखडेंच तें चेंज जायना, इट टेक्स टायम. सो देवाची कृपा वावुरता, आमचे भितर वावुरता आनी दुसऱ्यांचे भितर वावुरता.
आनी ही देवाची कृपा आमकां खुंयसर मेवता हाचें सुवर्तमान आमकां सांगता. ही देवाची कृपा आमकां मिसाच्या बलिदानांत मेवता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. आनीक ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनः जिवन करतलो, कित्याक म्हजें मांस कोरें खावन आनी म्हजें रगत कोरें पिवन. सो एके भाशेन म्हजे पयर मानून जितले फावटी मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता, जेजू आमचे बरोबर रावता आनी आमी जेजू सांगाताक रावता. आनी की देवाची कृपा आमचे भितर आमच्या जिवितांत हें बरेंपण येवंक, नवेपण येवंक आनीक के भाशेन देवाचेर विस्वास आनी बाबाट दवरून जिवंक आनी सगल्या कश्टांक आडकोळ्यांक फुडो करूंक आमकां आदार दिता. तर म्हजे भयण मानू, आमचें जिवीत सगलें देवाच्या हातांत घालुया आनी जी देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मेवता ती कृपा लेट अस अलाव द गॉड्स ग्रेस टू हील अस, टू टच अस. आनी आमच्या जिवितांत हें बरेंपण येवंक, नवेपण येवंक आनीक आमच्या जिवितांत जण एकल्याक आमकां ही देवाची पेकवणी, शांती, कुशालकाय फावो. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावया आमची सगली गुपीत चिंतना. C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगली गुपीत चिंतना, आमची सगली गोडी दुकां, आमचे आवडे, आमची काळजां, Startante am tăgrat de undam căveja. Putem de la multe ce vau ran că am place uitați. तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊ गावी उड्याचे दोडके, तशे जाऊन सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोती आमचे आवडे. तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊ गावी उड्याचे दोडके, तशे जाऊन सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोती आमचे आवडे. Mocia papa benen mocia tum chumridan sur putbidar dia bapak manta tosne सामण मागत. तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनांतरी मोहिमे आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मागून घेऊ. सर्वेस्परा प्रशंसावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां बोपलोलें दान सांप निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्याच तुमची कालसां उबारात. आम्ही ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्ष आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दोपाच्यान आमी केत्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पास्काची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक सर्गीची दारां उगडलीं. ताच्या मरणान मरणांतले आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदुताचो दरबार तुज्या वाकाणणीचें गीत सांगातान ताबोन आसतना गायतात.
सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो आनी आपल्याशी सांगतलो म्हणून तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्याशी सांगतली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याच्या गो पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासो आनी सपारां पासो तें वारावतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात बाबाटाचो गूट तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन पळपटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उकड्या आसात आमी तुका जिविताचो उंडो सर्वांची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाजता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशान उतरून गेले ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगड्यास कर आमच्या काकृतीन वतलेल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाचे मायज सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत सुसेवास सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी चोर काळी तुका मानुल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताडणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज सोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकार आमचे कशे परमतिका शांती दी तूं सिकायक पोटांत सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या दिसभागी सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पळयाक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D30 मुझे मासू खोरे खाण पान 60 आणि 3. D30 पेज 63. मुझे मासू खोरे खाण साकुल पडे आकोडसा काळजाक तुमच्या लागल्याता बागोयात मोच्या रोगात काळजाक तुमच्या लागल्याता बागोयात मोच्या रोगात आमचे काळीज काळीज ओदरेता जेजू तुका आमचे काळीज काळीज ओदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पडोय पडोय दासा तुका घेवंक खोशी जाता जो कोण मोचे मास्काता वगत मोचे पियेता तो मोचे सोबेरावता आमुय ताच्या सांगाता तो मोचे सोबेरावता आमुय ताच्या सांगाता आमचे काळीज काळीज ओदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पडोय पडोय दासा तुका घेवंक खोशी जाता आमचे काळीज काळीज ओदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पडोय पडोय दासा तुका घेवंक खोशी जाता. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या पुतान आपणाच्या उगडासा करूंक फरमायली ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शिवल्यात ती आमचो प्रिती मोग वाडूंक म्हूण आमी कालते पुढे मागता
क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. म्हज्या भयण मानू आयज सांजेर 6 वाजता मिसाचें बलिदान आसा 6:30 वाजता प्रेझेंट वर्शीप आसतलें आनी उपरांत एडोरेशन तुमी वांटो घेवचो आनी तशेंच भुरग्यांकूय तुमी हाडचें आनी तरणाट्यांकूय तुमी धाडचें. सर्विसपूर तुमची सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सगळ्यात आनी सोरपूत भितर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात समयाचें शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे ओडुकार. मागणे सामिंगेली सामिंगेल मा बुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोठेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते फुडें मागता. आणि तू स्वर्गीच्या दलबाराच्या कुवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्या एमकोणांत लुटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक संपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F18 सांगातान चलुया. पान 9 आणि 4. F18 पेज 94.